पैंगीण आमोण्या 2 वर्सांचे चितळ मेले। सकाळी सुमार 6:30 आमोणेचे नेचर सेंटराचे गेटीत ताची तकली आडकली। ताका सोडूंक गेटीचो ग्रील कापचो पडलो। ताका सोडयता म्हणल्यार 1.5 वर गेलें। तो मेरेन ताची मान मोडिल्ली। सुमार 8 वरांचेर ते मेले। इतले मजगती पैंगीण खावटा वाठारांत 1.5 वर्साचे बिबटेनीक राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरली। गांवच्या लोकांक त्रास करता म्हणून 10 दिसां फाटीं बिबटेनीक धरपाक सांपळो लायिल्लो। कितले आमकां 6:30 अशें हें जालें थंय आवाज येवपाक लागलो म्हणून पळयलो आमी थंय। पळयल्यार चितळ गेटी भितर एंट्रंकल जावन आसलें थंय बोळ मारताले। ताका लागून मागीर आमी तें एक्सो ब्लेड घेवन तें कट केलें आनी ताका काडलो भायर। म्हणल्यार ते थंयच तेजी ती मानकटी मोडलेली आनी हें बी दांत कटी फुटलेली तेजी। आनी मागीर हाडून आमी हांगा पळयलो ताका हें केलें, दोतोराक फोन केलो, कितें एंटीबायोटीक दितलें म्हणल्यार कांय जालें ना। मागीर मेले ते। कितल्या सुमार मेले ते? आतां 8 अशें हें जालें तें। हांगा आमच्या कॅम्पसान आसा ती चडशी, ते ह्या सायडीच्यान येता ती पर्तगाळच्यान बी तशी। ह्या सायडीन सायटींग जाता तशी। पयर पसून आमकां ते सायकल ट्रेली कडेन दिसली। म्हाका दिसता कोण तरी तांचे फाटीं लागलो आनी धांवन वयतना थंय ते हें घुसपाल। हे आतां कितल्या वर्सां सुमार हे आतां एक 2-2.5 वर्सांचे आहा ते। मेल काय फिमेल? फिमेल। 4 आमकां कॉल येयले हे ट्रॅप जाला म्हणून वाघ वचून आमी मागीर हांगासर खावटा चिपळ्या थंयच्यान पैंगीणच्यान थंयच्यान घेवन येयले। ट्रॅप आमी 23 फेब्रुवारी लायल्लो। मेल फिमेल कितें? फिमेल तो। आनी कितलो तो आसतलो अंदाज एक 1 to 1.5 इयर ओल्ड आसता। हांगा दवरतले काय बोंडले धाडटले? ना, रिलीज करतले ताका आमी। अभयारण्य रिलीज करतले। पर्यावरणवाद्यांनी उज्यांत तेल ओतपाचें काम करचें न्ही असो उलो कुडचडे वाठारांतल्या ट्रकवाल्यांनी मारला। मायनिंग बंद जाल्ल्यान मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले लोक उपाशी पडल्यात। ते खातीर लोक चाळवल्यात आनी गोंयांत कितेंय घडूं येता। पर्यावरणवाद्यांनी वातावरण आनीक तापोवचें न्ही अशी शिटकावणी ट्रकवाल्यांनी दिल्या। आमी उपाशी पडल्यात। आमची अन्नाक आमी अन्न ना जाल्यार आमकां, ताका लागून तुमी आमचे व्ह्यूज घेयात अशें म्हणून आमच्या वाठारान येवन तुमी व्ह्यूज घेयात, आमच्या वाठारान येवन सत्य परिस्थिती कितली पळयात अशें म्हणून सांगपाक गेल्ले। तेन्ना तो हॉल बारीक आसले कारणान लोक थंय चड जाले आनी लोकांक तेंच्यांनी भायर काडले। हे तुमी इन्विटेशन ना तुमकां अशें म्हणटा लोकांक भायर काडले। तेन्ना लोक तिक्षेले आनी भायर आयले। हातूंत भितर लॉ एंड ऑर्डर हो जे सिच्युएशन तुमी म्हणलें पळय तें सिच्युएशन क्रिएट करपाक गेलें नासलें, तें फक्त सांगपाक गेलें आमचे व्ह्यूज घ्या म्हणून। आय डोंट केअर। सपोज जर तर आतां परिस्थिती अशी आसा, लोक इतली तिक्षेल्ले आसात, कोण कितें करतालो म्हण सांगपाक शकना। ताका लागून हे जे क्लाउड आल्वारीस, रमेश गांव जे कोण आतां स्टेटमेंट करतात, आय फील दॅट दे आर एडिंग फ्युअल इन अ फायर। सिच्युएशन अशी टेन्स जाल्ली आसात, लोक सारके तिक्षेल्ले आसात, लोक खंयची पातळीचेर पावतले सांगपाक शकना। तूं कोणाक कंट्रोल करपाक शकता? जेन्ना लोक आपल्याली अन्न जेन्ना आपल्याला ताटार जेन्ना हे एनवायरमेंटलिस्ट म्हणटात आनी ताटार जेन्ना ताणें आपल्या किक केल्लें आसा, फाबर मारून उडयल्लें आसा, तेन्ना लोक तिक्षेल्ले आसा, लोक खंयच्याय हेजेर पातळीचेर वचूंक शकतात। हांव सांगूंक सोदतां ह्या केंद्र सरकारान राज्य सरकारान ह्यो कांय दुय्यम कितें हें आसा त्यो बेगीन मिटोवच्यो। आयज प्रत्येक खेडेगांवां अशें घडलेलें आसा, जाल्लें आसा की लोक हापापले आसा। कारण हो धंदो जो शेताचो म्हणून कितें चलतालो तो परवडनासल्या कारणान हे धंद्याक आपणाले पयशे घातलेले आनी हो धंदो जेन्ना बंद पडलो आसा तेन्ना आयज तेंचे अशी बिकट परिस्थिती येयल्ली आसा। कालच हांवें आयकलां त्या प्रमाणे सगळे गांवकार लोक आमचे मडगांव गेले म्हणून आयकलां। पण हे मडगांव न्ही, हे खंय लोक वसत आनी कितें करीत हें तर हांव फुडली हें सांगूंक शकना। हेजो जर आयज नियाळ बेगीन जालो ना जायत हेजे वायट परिणाम आमकां सरकाराक जावं आमच्या गोंयांक दिसून येतले। सद्या सगळ्यांक खबर आसतली ट्रकवाल्यांचो कितें परिणाम जाल्लो आसा तो। सद्याक अशा जेवणाक सद्या पयशे लोकां कडेन मागून हाडचे पडटात। बँकेसान फोन करून टेन्शन करता की पयशे भर। ज्यो कितें बँक ट्रक घेता आसतना FDs लायिल्ले सगळे एटॅच जावन थिंगाच आसा। गव्हर्मेंट सर्वंट जर आमकां रावल्ले तेंकांय त्रास जाता, तेंचेय डिडक्शनां पयशे वता। मे म्हयन्यांत जावपी फोंड्या पालिका वेंचणुकेंत मोगो आनी भाजपाच्या उमेदवारांचो आस्पाव आशिल्ले फोंड्या नागरीक समितीच्या उमेदवारांक वेंचून काडात असो उलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मारलो। विधानसभा वेंचणुकेक 1 वर्स जाल्ले निमतान मोगो पक्षान आयोजीत केल्ले मेळाव्यांत उलयतना ढवळीकारान उलो मारलो। ह्या वेळार मोगो पक्षाच्या वावुरप्यांचो भोवमान केलो। येता ते इलेक्शनात तुम्ही जागृत रावपाक जाय म्युनिसिपालिटीच्या।
आणि ही जागृताय जर तुम्ही आता दाखवना परत एकदा तुमचे पायार तुम्ही फातर मारून घेतले अशें म्हाका दिसता. आणि ह्या जागृतायेन जे परिवर्तन तुम्ही फाटल्या फावटी केला ते परिवर्तन तुम्ही फंडामेंटली करतले अशें म्हाका दिसता. आमी फोंडा सिटीजन कमिटी ही फाटल्या 3 महिने पयलीं डिक्लेअर केल्ली आसा. हाजे अंडर मगो भाजप अशें जे आसा तांचे उमेदवार आमी डिक्लेअर करतले, आमचो आमदार डिक्लेअर करतलो. बीजेपीचे काही जे आमचे कार्यकर्ते आसा तांच्या माध्यमांतल्यान हे सगळें जातले आणि मनोहर पर्रीकर आणि हांव स्वता तातूंत लक्ष घालून फोंडा सिटीजन कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आमी हे इलेक्शन लढयतले. गोरवांचे हरवे तण रोवंक शेतकारां खातीर केंद्रान केल्ली येवजण आतां बदल्ल्या. नवे येवजणे खाला मेळपी आदाराचो गैरवापर जावंक शकता अशी शक्यताय शेतकाराचे कांय सोसायटीचे चेअरमॅनांनी उक्तायल्या. आदले येवजणे खाला शेतकारांक प्रत्येक हेक्टरा फाटल्यान 30,000 रुपया मेळटाले. तण लायले उपरांत 1-2 म्हयन्यांनी पयशे मेळटाले. पूण कांय शेतकारांक पयलींच पयशे पावल्यात म्हणपाचें उक्ताडार आयलां. हें बरोबर न्ही अशें निरंकाल दाबाचे सोसायटीचो चेअरमॅन विकास प्रभू म्हणटा. प्रोसिजर आयकलो लोकां कडल्यान आनी पेपरार पळयलें ताजेर म्हाका एकदम आश्चर्य जालें. कित्याक गोवा डेरीचे हांवेंनय 10,000 स्क्वेअर मिटराक स्कीम घेतलेली आसा गोवा डेरीची. तेन्ना प्रोसिजर असो आशिल्लो की 1 and 14 येवन आमी एप्लिकेशन करताले. जो कन्सर्न ऑफिसर आशिल्लो गोवा डेरीचो तो येतालो, पळयतालो आनी आमकां लाय म्हणटालो तण. पूण आतां जें आयकता जी स्कीम चल्ल्या पेपरार बी येता ताजेर कितें भलतेंच आयकूं येता. एका मनशान खंय 12 लाख 15 लाख अशे पयशे घेतल्या. म्हणटकीर हें कितें चल्लां तें बरोबर चल्लेलें ना अशें दिसता. आनी डेरीच्या गायडलायन्सा प्रमाणे 10,000 स्क्वेअर मिटराक 35,000 असो रेशियो आशिल्लो. म्हणटकीर 3.5 लाख जर कोणी घेतल्या जाल्यार तेणें 1 लाख स्क्वेअर मिटर तरी तण रोवपा जाय. आमकां जेन्ना पयशे मेळ्ळे तेन्ना आमकां सुद्दां रोवन सगळें करून 1.5 म्हयनो ते 2 म्हयने वाट पळोवची पडली. आतां गव्हर्मेंट इतल्यो स्किमी आसा. एक समज ब्रश कटर घेवपा जाय जाल्यार आमचो गव्हर्मेंटाचो एक प्रोसिजर आसा. तूं पयलीं कोटेशन्स दी आनी एप्रुवल घे, सगळें पेमेंट कर, तें कितें तें वस्तू हाड, आयदर बँक फायनान्स जावं नाजाल्यार तुजें ओन फायनान्स आसूं, आनी बिलां सबमीट करतकीर येवन व्हेरीफाय करता, ताजेर नंबर घालता आनी मागीर पयशे मेळटा. पूण ही एक म्हाका दिसता गोंयांतली अद्भुत स्कीम न्ही, इंडियेंतलीच अद्भुत स्कीम आसतली की एप्लिकेशन करनासतना किंवा बेश्टेच कोणालो तरी जागो आसा म्हणून इतल्या लाखांनी पयशे दिवप. फार्मर्सांक केन्ना रिलीज करता रोवन कंप्लीट जावपाक तेन्ना मागीर करप न्ही ते. ते शिवाय तुमी ते शिवाय रिलीज करपाक ना, ती दाखोवपाक जाय न्हू. आतां घेवया एक वेवसायीक विसो.